तुमी सगळीं बरी आसतली। गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। दसरो जालो, नवरात्रां जालीं। आय होप तुमी सगळ्यांनी एन्जॉय केला आसतलें। खूब जाग्यांचेर सरस्वती पुजलेली। आमी बी हांगासर खूब एन्जॉय केला। खूब सारे फंक्शन्स आसले हांगासर, दिंडी, दांडिया, गरबा, फुगडी। आमी खूब एन्जॉय केला। होप तुमी बी एन्जॉय केला आसतलें। तुमी कशी सेलिब्रेट केल्ली म्हाका कमेंट करून सांगा। तर अजून आमचे सेलिब्रेशन जाल्ले, पण खावपाचे जी रूच आसता पळय नवरात्राची ती अजून सोंपोंक ना। नवरात्रांनीच करता अशी एक रेसिपी खीर, ती आसा गाजराची खीर। सो आयज हांव तुमकां गाजराची खीर कशी करतात ती रेसिपी दाखयता। चला, सो ताच्या खातीर हांवें हांगासर घेतला 2 गाजर ग्रेट करून, 1 वाटी साखर, 2 to 3 स्पून घी, 1 लिटर दूध, 2 to 3 स्पून कंडेन्स्ड मिल्क आणि ड्रायफ्रुट्स। ड्रायफ्रुट्सान हांवें घेतला काजू, बादाम आणि किशमिश। गॅसार एक पॅन गरम करून दवरपाक जाय आणि तातूंत 2 to 3 स्पून घी घालून घेवपाक जाय। घी गरम जालें म्हणटकीर तातूंत ड्रायफ्रुट्स घालून रोस्ट करून घेवपाक जाय। ड्रायफ्रुट्स बरे रोस्ट जाले म्हणटकीर म्हणजे अशी ती पासां आसता पळय ती फुलां येवंक जाय। पळयात अशी फुलां येयली आनी ते काजू आसा पळय तांकां बी बरो तिसरो कलर येता, ते एका कडायेन काडून घेवपाक जाय। ड्रायफ्रुट्स गरम जाले म्हणटकीर तातूंत 2 किसलेले गाजर घालून घेवपाक जाय आनी ते बरे अशे रोस्ट करून घेवपाक जाय। गाजराचो तुमी आतां कलर पळोवंक शकता, ऑलरेडी चेंज जाल्लो आसा। चडूय रोस्ट करपाचें ना, जशें आमी गाजराच्या हलव्याक करता पळय तशें करपाचें ना, मातसो रोस्ट करून घेवपाक जाय आनी मागीर तातूंत 1 लिटर दूध घालून घेवपाक जाय। ओके, आनी ते बरे अशें खतखतोयसर गॅसार चालू दवरपाक जाय। पळयात तुमी पळोवपाक शकता आतां गाजराक खतखतो येयल्लो आसा। सो आफ्टर खतखतो येयलो न्हू तातूंत साखर घालून घेवपाक जाय। 1 वाटी साखर घेतला। तुमी साखरीच्या जाग्यार न्हू गोडूय घेवंक शकता, तशें कांय प्रॉब्लेम ना। आतां सगळीं जाणां चडशीं जाणां गोडूच यूज करता इन्स्टेड ऑफ साखर, कित्याक साखर हेल्था खातीर बरी न्हू। पण तुमी केन्नाय करता वन्स इन अ वायल जाल्यार साखरूय घालूंक शकता, तसो कांय प्रॉब्लेम ना। साखर बरी येयसर गॅसार दवरपाक जाय आनी मागीर गॅस बंद करून तातूंत ड्रायफ्रुट्स घालून घेवपाक जाय। हे पळयात आतां एक खिरीक बरो खतखतो येयल्लो आसा। आतां गॅस बंद करून तातूंत सगळे ड्रायफ्रुट्स घालून घेवपाक जाय, जे रोस्ट केल्ले आसले पळय ते। सो ही आतां ती खीर सर्व करपा खातीर रेडी आसा। गाजर कितलो हेल्दी तो, गाजर इवन दोळ्यां खातीर बरो आनी भुरग्यां खातीर बी बरो। बेश्टो खाता जाल्यार आनिकूय बरो। ओके, आनी दुधांतल्यान आमकां कॅल्शियम गावता, पण शुगर आमकां बरी न्हू। ह्या रेसिपीन हांवें शुगर घालून केल्या, पण तुमी गोड घालून करूं शकता। इवन तुमी डेट्स आसता पळय, डेट्सांचें उदक घालून तितूनय स्वीटनेस हाडूं शकता। इवन गाजरान न्हू ऑलरेडी स्वीटनेस आसता, सो तुमी बेश्टी बी करूं शकता। पण केन्नाय बीन करता न्हू जाल्यार इट्स ओके, आनी तुमीची क्वॉन्टिटी कितली खाता पळय तेचेर डिपेंड आसता। प्लस नवरात्रां आनी दसरो आसा म्हणटकच गरबा आनी दांडिया आमी खेळटा, सो जे आमी खाता पळय ते ऑलरेडी तेचे वर्कआवट जाता। वर्कआवट म्हणटकीर आमी एक्सरसायजूच करूंक जाय, जिमानूच वचूंक जाय अशें न्हू। आमी कितेंय बी जे दिनचर्याच्या हितून आसता पळय, गरबा ओ दांडिया बीन कितेंय करता न्हू तितून आमचें वर्कआवट जाता। सो होप तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडटली आसतली, आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग। बाय।